मायनिंग बेल्टान तेंचे कडसून 50,000 भरून घेवन ट्रक सगळ्यांक दिल्ले त्या वेळाचेर। आनी म्हाका याद जाता की मायनिंग 2012 बंद पडासर ते ट्रक शेवट पर्यंत लोकांचे सुटले ना, ते प्रसन्न घोडगेन जे दिल्ले ते। म्हणजे तितून कितें एक 2-3 हप्ते खंय तर चुकले पावसाच्या दिसान किंवा आनी कितें, आनी तेचेर तो व्याज लावन पळय जे आंकडेवारी पळय जी दाखयली गेली तितून आयुश्यभर मायनिंग बंद जालें म्हणून ते खंय तरी सुटले, नाल्यार मायनिंग जर चालू आसलें जाल्यार आयुश्यभर म्हाका दिसता तेंचे भुरगे जे त्या हितूंतल्यान भायर सरचे नासले प्रसन्न घोडगेच्या जाळांतल्यान। हे हांव मुद्दम मोविनाक याद करता एक एग्जाम्पल। आनी त्याच प्रमाणे मोविन गुदिनो जो पळय आयज पळय स्टेटमेंट काडटा की गोवा मायल्साच्या अंडर सगळ्या टॅक्सी घेवपाक, गोवा मायल्सा फाटल्यान आसा कोण हेचे पयलीं तेणी जाहीर करपाक जाय। कारण जी पळय आमची केस चलता लोक आयुक्ता कडेन त्या प्रमाणे मोठ्या प्रमाणान हे आमचे गोवा मायल्स जे पळय आहा हेंच्यांनी सगळ्यो ज्यो भानगडी केल्या ह्यो एक उघड जाता। जीएसटी हेंच्यांनी बरोवंक ना आनी खंय तरी जीएसटी कावन्सिलान हेंचेर आतां एक्शन घेवपाक स्टार्ट केल्या। पयर आयटीएनच्यान आमकां म्हायती मेळ्ळ्या गोवा मायल्साचेर, आनी म्हाज्या म्हायती प्रमाणे आतां खंय तरी हेंच्यांनी गोंयचेर जीएसटी रजिस्ट्रेशन बंद करून खंय तरी महाराष्ट्रान करपाचो प्रयत्न तेंचो चालू आहा। तो अशा तरेन जे डिफॉल्टर आहा सरकाराक आनी तेंचे कडसून टॅक्सी तेंची इतली ऐपत आहा काय म्हणून टॅक्सी दिवपाक सगळ्या युवकांक आमचे जे अनएम्प्लॉयड भुरगे आहा तेंकां, काय मोविन बेश्टे स्टेटमेंट काडपाक जाय म्हणून काडटा हे कळपाक खंय तरी मार्ग ना। दुसरें म्हणजे आयज मोविनाक याद करून दिवंक सोदता मुद्दम ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान की ह्या धंद्याक येलो ब्लॅक टॅक्सी जी पळय आहा हेका ओल्ड रिप्लेसमेंट म्हणजे कोणाची टॅक्सी जर पोरणी जाली जाल्यार तेका नवी घालपाक 80,000 ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट तेका सबसिडी दिता। ही एक स्कीम आहा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाची, कितल्याच्याच वर्साची, आमच्या बापायच्या पयलीं पासून ती स्कीम आहा। तेन्ना पयशे कमी आसले पूण आतां ते वाडोवन 80,000 जाले सद्या एट प्रेझेंट। आनी ट्युरिस्ट व्हेकल जो कोण रिप्लेस करतात तेका 25% सबसिडी दिवपाची स्कीम आहा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाची। म्हणजे तितून इनोवा गाडी बी कोण घेताले तांकां 4 लाख सुद्दां सबसिडी मेळ्ळ्या हेच्या पयलीं। मागीर इन्शुरन्स स्कीम एक आहा 15,000 इन्शुरन्स प्रिमियम दिवपाची। आतां ह्यो तिनूय ज्यो स्किमी आहा ह्यो हेंचे सरकार हेंचे पनवती पळय सरकार पळय हे गोंय राज्यान येयला 2012तल्यान भारतीय जनता पार्टीचे, त्या सरकाराच्या वेळाच्यान 2017तल्यान ह्या पनवती सरकाराच्या कार्यकाळान ह्यो स्किमी ज्यो आहा ह्यो सगळ्यो बंद पडलेल्या। आनी हे तोंड घेवन वचून सांगता लोकांक फुकट टॅक्सी दिवपाच्यो। हांव मागणी करता की जी पळय 25% ट्युरिस्ट टॅक्सीक पळय जी सबसिडी दिता, मागीर येलो ब्लॅक टॅक्सीक जे 80,000 दिता, 15,000 इन्शुरन्स प्रिमियमांक बेनिफीट दिता, हे पयलीं सगळे मोविनान चालू करचे अशें तेका खंय तरी सल्लो दिता। आनी मिटराचे 32 कोटीचे प्रोविजन आहा आनी ते मिटराचे फक्त 5-6 जाणांक पयशे दिल्या 11,000 11,500। बाकीचे जे 32 कोटी वाटपाचे आहा ते जाता तितले बेगीन टॅक्सीवाल्यांचे वाट हे हांव ताका हांगासर मुद्दम अपील करता। मागीर आयज आमकां एक आदळून येता की केंद्र सरकार कशा तरेन म्हणजे मेजा वयले केळे काडून फिर्याद जोडटा म्हणटा पळय तशी म्हण ताका तंत सारकी लागू जाता। म्हणजे आयज आमी कितें करता आतां मोपा भागान खुबशे आतां अनएम्प्लॉयड जे भुरगे आहा ते टॅक्सी घेवपाक सोदता, पूण जेन्ना बँकी तांकां अप्रोच जाता तेन्ना पयले कंडिशन घातले वयता की तांकां उद्दम रजिस्ट्रेशन जाय। आतां हे उद्दम रजिस्ट्रेशनाचेर सकयल जर चवकशी करपाक जर गेलो जाल्यार तो फॉर्म जो आहा ह्या फॉर्माचेर तुजे सगळे डिटेल दिवन म्हणजे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीच्या अंडर आपूण येता हेतून ते मान्य करून दिवपाची गरज आहे। म्हाका प्रश्न पडटा की टॅक्सी हाडप आपणीन, मार्जीन मनी भरप आपणीन, टॅक्स भरप आपणीन, सगळ्यो गोष्टी आहा ज्यो करप आपणीन, आनी केंद्र सरकार मेजा वयले केळे काडून फिर्याद जोडूंक सोदता म्हणजे आपणीन हांकां जॉब दिलो, उद्यमान रजिस्ट्रेशन करून आपणीन हांकां जॉब दिलो। हे मोदी खंय तरी 2024च्या इलेक्शनान आतां लोकांक भाशणान सांगपाक सोदता की इतले जॉब दिले आनी तितले जॉब दिले, पूण वस्तुस्थिती कितें आहा एक्चुअली आतां पळय एक एर्टिगाच जर गाडी घेतलो जाल्यार 2,25,000 मार्जीन मनी भरपाक जाय। लोक आतां भुरगे थंयसर ते मार्जीन भरपाक वस्तू गांडोवरून कोणाचें रीण काडून बँकेनी ते भरता पयशे। मागीर थंयसर दुसरे इन्शुरन्स जो आहा तो 38,000 जाता, 38,000.33 रुपया कितें तरी इन्शुरन्स जाता। मागीर रोड टॅक्स आहा तो 1,500 जाता आनी बाकीचे चार्जीस जे आहा नंबर प्लेट येते 2,800 रुपया जाता। म्हणजे इतलो जो स्वता पयशे वेवसायान घालप
लोकांची रिणां काडून आनी उद्यमान रजिस्ट्रेशन कित्याक जाय हांकां काय कळना. काल हांवें म्हणून त्या मॅनेजराकूय तेच सांगलां हे फोटिंगपणां पळय चल्ल्या ती त्वरीत बंद जावपाक जाय म्हणून आनी बंद करपाची गरज आहा म्हणून काल ताका आमी तेच सांगलां आनी आमी नाजाल्यार आमचें आंदोलनूय फुडें आसतलें म्हणून. मागीर दुसरें म्हणजे खरेंच तर सरकाराक दिसता प्रामाणीकपणान टॅक्सीवाल्यांक मदत करची. परत तांकां आनीक हांव सोल्युशन दिता आयज हांगासर ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान की ओबीसी कॉर्पोरेशन जे आहा अनिल ओबळे जो चेअरमॅन आहा त्या ओबीसी कॉर्पोरेशना कडेन मोठ्या प्रमाणान पयसो आहा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो. आतां थंयसर फक्त आमच्या ओबीसींतल्या लोकांक लोन दिले वयता, इंट्रस्ट रेट एकदम कमी आहा आनी मार्जीन एमावंट आतां हांवें तुमकां सांगलें एर्टिगा जर गाडी घेता जाल्यार बँक 2,25,000 मार्जीन एमावंट मागता. पूण तेच तर ओबीसी कॉर्पोरेशनान आसात थंय जवळ जवळ 55 ते 60,000 मार्जीन एमावंट भरून टॅक्सी मेळटा. म्हणून कितें आहा कटकटी जाचो का 2 गव्हर्मेंट विटनेस किंवा 1 गव्हर्मेंट विटनेस 1 प्रायवेट विटनेस. पूण हांव सरकारा कडेन मागणी करता की इमिजिएटली आमी अनिल ओबळ्याकूय चेअरमॅन म्हणून एक रिप्रेझेंटेशन दितले 2 दिसां आनी आमची मागणी आसतली की ते गव्हर्मेंट विटनेस पळय घेता ते थंयचे काडून उडोवचे बेगीन आनी जे आमचे युवक आहा आतां पेडण्या भागान खास करून जवळ जवळ मोपाचो जो हांवें पयलीं आतां मास्टर प्लॅन जो घेतला मोपा एअरपोर्टाचो तितून जवळ जवळ पयले फेजीन 1,400 टॅक्सींची आवश्यकता. पूण जेन्ना आमी आतां हो विशय सुटावो जेन्ना जातलो मी ऑलरेडी कोर्टान पेटिशन घातलां तेचेर डिटेलान चड उलयना म्हणून ताका लागून सुटावो जाल्या उपरांत 1,400 टॅक्सींची गरज आहा आनी त्यो पेडणे भागांतल्याच लोकांक गावतल्यो. तेन्ना खंय तरी सरकारान हेचेर सिरियसली आनी सहानुभुतीपूर्वक विचार करपाचो आनी जे पेडणे भागांतले युवक जे आयज फुडें येवंक सोदता 2,25,000 एमावंट भरच्या पेक्षा तांकां हांगासून 55-60,000 भरून त्यो टॅक्सी उपलब्ध करून दिवच्यो आनी प्रामाणीक म्हणजे तेच ओनर आसतले आनी त्या टॅक्सीचे आनी तेच पात्रांव म्हणून जगतले. हांगासर मोविनाच्यो ऑफरी आनी मोविनाच्यो स्किमींची आमकां गरज ना. कळ्ळें न्हू. इतलेंच हांव सांगपाक सोदतां मोविनाक आनी सरकाराकूय आनी तुमकां खंयच्या विशयाचेर तर कितें आनीक विचारपाचें आहा जाल्यार तुमकां विचारपाची विनंती करता. म्हणजे प्रामाणिक तुमी म्हणटा की ते गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी आहा त्यो पुरो म्हणटा. हय ऑलरेडी पळय ना तेच न्हू. आतां गोवा मायल्स हांवें सांगलेल्या प्रमाणे जे जीएसटीचे थकबाकीदार आहा आनी जे फोटिंगपणांनी उबे रावला तेची ऑथेंटिसिटी कितें आहा आनी जे मोवीन सांगता तेचे कडसून टॅक्सी घे. हांवें प्रसन्न घोडगेचें उदाहरण दिलें. आयुश्यभर बावड्यांचे लोन हे जालें ना म्हणजे तो कितें आहा चक्रवाड म्हणजे प्रायवेट इंट्रस्ट लायतालो म्हणून गोवा मायल्सा फाटल्यान दिणारो टॅक्सी कोण आहा ते जर इतले तर लॉसान गेल्ले आहा आयज तेंचे कडेन तेंच्यो टॅक्सी चलना जाल्यार तेच्या फाटल्यान कोण हें पयलीं उगड करूंक जाय मोविना. कळ्ळें न्हू. आनी ते जर जायना जाल्यार बेश्ट टायमपास करच्यो न्हू कित्याक तो एक राज्याचो मंत्री आनी हो वेवसाय जो आहा हो ट्युरिस्टा कडेन पब्लिके कडेन संबंदीत आहा. पूण हेचेर सिरियस विचार करचो तेणी आनी खंय तरी जे हांवें सांगल्यात ज्यो स्किमी ऑलरेडी पळय पेंडींग आहा त्यो तांकां चालना दिवची त्यो दिवपाक हातभार लायलो जाल्यार टॅक्सीवालो समर्थ आहा की आपली टायम टू टायम टॅक्सी रिप्लेस करपाक किंवा मोपा भागानूय आतां सगळे पेडणेवासी सगळे सज्ज आहा टॅक्सी वेवसायान येवपाक. म्हादयचे जो स्टेटमेंट जाला तुजी कशी म्हादयचेर पळय सद्या कितें आसा सगळ्यांनी म्हादयचेर जे पळय उलोवंक जाय आनी हांवेंनूय म्हाजी पळय प्रेस कॉन्फरन्सी पळय आहा त्या प्रत्येक प्रेस कॉन्फरन्सीनी हांवें विशय पळय आहा तो डिटेल मांडला कायदेशीर स्वरुपान सगळो मांडला. आनी आतां म्हाका दिसता कितें की हांव परत परत सांगता की लोकांक तर दिसता की म्हादयचो विशय खरो सुटोवंक जावो जाल्यार ही एजिटेशनां हें तें करून कांयच जावपाचें ना. मॅटर कोर्टान आसा आनी आमचें सरकारूय कोर्टाचेर डिपेंड रावला. तेन्ना कोर्टान बाबा आमकां कितले पर्यंत आमी वचपाक शकता किंवा सरकाराक कशा तरेन मदत करूंक शकता. आतां जे एवॉर्ड तो वाचीत जाल्यार कितें आमी एवॉर्डान खंय तरी सायंटिफिकली बाजू मांडपाक कमी पडलेले आमचे राजेंद्र केरकार गेल्ले किंवा आनी कोण हेंचेर कमेंट थंय पास केल्लेले हेंच्यांनी आमचे ट्रिब्युनलान की तेंच्यांनी सायंटिफिकली बाजू कमी मांडल्या. पूण हांव आव्हान करता की सायंटिफिकली कोणाक नॉलेज आहा म्हादयच्या संदर्भात तेणी फुडें येवचो. कित्याक परत जे आतां विटनेस कितें सुप्रीम कोर्टा मुखार परत जे DPRाक विरोध करतले आमी किंवा आतां सरकाराचो CM कितें म्हणटा की आमी ताका विरोध केला ट्रिब्युनलाक जर विरोध केला जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी पळय ज्यो आहा पळय त्यो थंयसर मुखार येवपाक आमकां बरें पडटलें. बऱ्या पैकी म्हाका दिसता थंय हें जातलें आनी न्याय मेळटलो. तेन्ना लोकांनी हांगा थंय एजिटेशन आनी हें तें करून म्हाका दिसता कांयच फायदो ना. सगळ्यांनी कायदेशीर मार्गान जी पळय कितें लढाई आहा तेचेर म्हायती घेवन थंय सरकाराक मदत करपाची गरज आहा.
जर न्याय मेळटलो. थँक्यू.